गोय ड्रग्स मुक्त राज्य करपा खातीर सगळ्यांच्या मजतीची गरज आसा. सगळ्यांनी तेको दिल्यार ड्रग्स मुक्त राज्य जातलें. तशेंच वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक ड्रग्सा कडल्यान पयस दवरात अशी मागणी लोकांकडे आजगांवकारान केली. पेडणे उपजिल्लोधिकारी कार्यालया मुखार स्वातंत्र्य दिसाचो कार्यक्रम जालो. झेंडावंदन जातकीत पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार माचये वयल्यान उलयतालो. टॉयलेट कंपल्सरी जावचो, चेंजिंग रूम कंपल्सरी जावचे, लॉकर सिस्टम जावचो, हेच्या खातीर कमीत कमी 100 कोटी आमी सेंट्रलांतल्यान हाडलेले आसात आणि आज आमी त्या कोस्टल बेल्टाचेर मोडपाचे आसात. आणि हे जे प्रोजेक्ट आमी सीआरझेडा कडेन मागल्यात की आमकां काही रिलॅक्सेशन दिवन हे जी सोयी आसात लोकां खातीर टुरिजमा खातीर ते आमकां दिवपा खातीर. कारण जो ट्युरिस्ट जो हांगा येता तो आमचो अतिथी देवो भव आणि तेजी सिक्युरिटी सेफ्टी पळोवपाचें आमचें कर्तव्य. आणि टुरिजमा वयल्यान आमकां इन्कमूय फुडें भरपूर मेळपाचो. म्हणून जाता तितले आमचे प्रयत्न आहा की टुरिस्टांक सुद्दां बरे सोय दिवच्यो. मागता हे विद्यार्थ्यां कडेन आनी आमच्या गोंयकारां कडेन आमकां मातसो भंय हा ड्रग्स माफिया ह्या लोकांचो. कारण हे लोक आमच्या गोंय पेड्यार करपाक सोदतात. म्हणून हांव सगळ्या विद्यार्थ्यां कडेन पालकां कडेन रिक्वेस्ट करता की हेजे भितरल्यान तांकां पयस दवरात. अशें कोणी ड्रग्स घेवपी मेळ्ळो दिसलो आमकां फोन करात. हांवें पयर असेंब्लीन सुद्दां सांगलां सगळे आमी 40 आमदार एकठांय जावया की असल्या कामांत म्हणटी कोणाची पर्वा करप ना, एक्शन घेवप आनी भितर उडोवप. म्हणून ह्या ऑफिसरांक आनी सगळ्यांक हांव सांगूं सोदता की असलें तुमकां मेळ्ळें हेजे भितर गैर कर नाका. आमच्या पुलीस इन्स्पेक्टराकूय हांव सांगता ह्या बाबतींत हांव सारको स्ट्रीक आसतलो. आमचो चीफ मिनिस्टर स्ट्रीक आसता, आमचे सगळे 40 आमदार स्ट्रीक आसता. म्हणून ह्या बाबतींत कोणाचीच आमी गैर करचे ना. हेजे भितरल्यान 100% म्हणटा ते सारके स्ट्रीक एक्शन आमी घेतले. कारण एक भुरगो ड्रग्सा खातीर पेड्यार जावप म्हणजे आमचो भुरगो. म्हणून हेच्या खातीर सगळ्यांनी जागृत दवरची. हें गोंय तुमचें, हें गोंय आमचें आनी ते सांबाळपाक आमी सगळी तयारी. पेडणे पालिकेंत पेडण्याची नगराध्यक्ष श्रद्धा माशेलकारान स्वातंत्र्य दिसा निमतान नगरपालिकेन झेंडावंदन केलें. स्वातंत्र्य दिसाच्या कार्यक्रमाक पेडणे पालिकेचे सगळे नगरसेवक हजर आसले.